बी पडला तुका इंडिपेंडंटातलो? चारूय आमच्याच कॅन्डिडेट, बट एक कॅन्डिडेट आसलो तो आमचो अपक्ष बसलेलो, पण चारूय आमचेच कॅन्डिडेट. पण सगळे आमच्या वांगडा आसा आनी तेंच्यांनी पयलूच सांगलेलें की समज हांव बसून येयलो जाल्यार आमच्याच वांगडा आसतलो म्हणून, आनी आमच्याच वांगडा आसतलो कारण आमकां चेंज करपाक जाय आसली आनी ही चेंज आमी केल्ली आसा. नंबर गेम आहा तुमकां आता पंचायत फॉर्म हय, 4 जाण आमची नंबर गेम आसा. 7 मेंबरांची पंचायत, तितून आमचे 4 ऑलरेडी जाल्ले आसा. गिरीश कितें मॅनिफेस्टो आहा पंचायती? हय, आमची स्मार्ट विलेज म्हणून मॅनिफेस्टो आसा. आमी ऑलरेडी तो डिस्ट्रिब्यूट केल्लो, आमी घराघरांनी पावयल्लो आनी त्या स्मार्ट विलेज मॅनिफेस्टोन आमी काम करताले आनी डिफरंट कॉन्सेप्ट जो विलेजीचो डिफरंट कॉन्सेप्ट आसा तो दाखोवन दितले. आमी पयलू म्हणटाले की केन्नाच घडोवंक शकना म्हणून, मात आयज घडोवन दाखयल्लें आसा आनी हें घडोवन दाखोवन आयज कितल्याशे जाणांक खूब जाण म्हणटाले आनी खूब जाण आमचे नेगेटीव घालीत आसले. सो हे नेगेटीव खंय ना आमी भायर मारलेलें आसा आनी आमी दाखोवन दिल्लें आसा की आमी पंचायत फॉर्म करूंक शकता. तुमचो रिजल्ट जाल्लो असेंब्ली तेन्ना दिसलेलें की डिव्हिजन ऑफ वोट जाला, खूब जाण म्हणटाले मातसो फुलकान येयलो विरेज म्हणून. हो रिजल्ट आतां स्पीक्स फॉर यू? या ऑब्वियसली हो रिजल्ट स्पीक्स फॉर मी. आतां कितें आसा, पंचायत इलेक्शन टोटल डिफरंट कॉन्सेप्ट, बट तरी पूण आमच्या भुरग्यांनी काम केल्लें आसा आनी हो रिजल्ट दाखोवन दिल्लो आसा विदावट मनी पावर. आयज कितलेशे पयशे वाटले आनी सगळे पंचायतीन, हांव तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता, सगळ्या पंचायतीन पयशे वाटलेले आनी मतदारांक विकते घेवपाक ट्राय केल्ले, बट मतदार वांगडा रावले आनी तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की आमी चेंज करपाक शकता म्हणून. मयेकार बाब, तुम्ही म्हटलें तुम्ही इंडिपेंडंट म्हणून, सो तुम्ही आहा विरेशा वांगडा? विरेशाचे कोणाकडेन आसा म्हणटू? विरेशा वांगडा तुम्ही आसा? विशाळ आसा म्हणून आतां हांव नको आसतलो. तो पण इंडिपेंडंट म्हणटालो न्हू. ना, कशें जालें, तो आमचो आरजी मेंबरूच, पण खुबशे हे जाले कारणान थंय चड मेंबर दोन हे जाले. पण अशें खूब कडेन आमचे अशें जाल्ले, 2-3 कडेन 4-5 कडेन खूब प्रॉब्लेम जाले. पण कितें आसा, आमी सगळ्यांकूच कॅन्डिडेट म्हणून आमी हें करूं शकनासले. पण तो एज अ कॅन्डिडेट त्याने उतर दिल्लें की आपूण समज येयलो बसून जाल्यार आरजी वांगडाच आसतलो म्हणून. दुसरी विलेज पंचायत आतां पळोवया कितें जाता तें. ऑलरेडी चालू आसा, कावंटींग चालू आसा. तुम्ही कितल्या जाणांक सपोर्ट केला? आमी थोड्या जाणांक सपोर्ट केल्लो आसा, पण लेट्स सी आतां कितले जाण निवडून येता ते. आमकां अजून पर्यंत कडेन रिजल्ट उरलेलो आसा, सो त्या रिजल्टाक आमी रावल्या. सर, आगे एक्स MLA चो पूत आहा तो ऑनअपोज येयलो, तुमी कित्याक तिका सर पॅनल घालो? थंय ऑलरेडी हांवें क्लियर केल्लें आसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की थंय OBC रिजर्वेशन जालें लास्ट मिनिटाक आनी थंय OBC आमकां कोण मेळोंक ना कॅन्डिडेट, ताका लागून आमी थंय कॅन्डिडेट घालपाक पावले. तूं सरपंच पद रिजर्व आहा? ना, आमी कोणाक डिक्लेअर करता तुम्ही सरपंच म्हणून? जालें? एक मिनिट. सांगा. सो आमी आतां डिस्कशन केलें आमचे आनी आमचे जे 4 मेंबर आसा तेजे डिस्कशन करून आमी फायनलायज केल्लें आसा. प्रशांत नायक ताका आमचो सरपंच म्हणून आमची मंडल पंचायतीचो डिक्लेअर करता आमी. आनी डेप्युटी सरपंच जो मस रिजर्व आसा तो तेजस्वी नायक हे आमचे डेप्युटी सरपंच म्हणून जाता. डिरेक्ट म्हाका सांग, आख्खे फूल टायम आसतलो तो मागीर रोलिंग बघ कितें आसा तुमचे? फूल टर्म आसतलें म्हणून आमी हांगा आसा सध्या. पण सरपंच सरपंच जे आसा ते मागीर डिसायड करतले, कित्याक हांवें ऑलरेडी तांकांच सांगलेलें आसा तेंच्या भितर कितें आसा उलोवप जावन ते फायनल जाता. कित्याक हांव चड इनवॉल्वमेंट करची ना, तांकां कितें डिसिजन घेवपाक जाय ते करतले. बट डेप्युटी सरपंच चडशे तेच आसतले कारण ते एकटेच लेडी आसा, लेडीज रिजर्व आसा. सो तेंचे डिसिजन आसा फाल्यां की तांकां रोल करपाक जाय कितें करपाक जाय तेंचे भितर डिसिजन करून घेवपाक. सद्याक आमची जी फाटीं पंचायत आसा थंय आमचो प्रायस आसा, आमची लेडीज सिटां येयल्ली आसा. आतां पळोवया कितें जाता. प्रशांत कशी दिसता तुमकां सरपंच डिक्लेअर? super दिसता. आतां लोकांनी फकत कामां करपाचीं आसा. प्रशांत बाब, पळोवया आमी ट्राय केल्लो आसा. जाता तितलें आमी ट्राय. प्रशांत बाब, तुमकां सरपंच पद दिला त्या खातीर तुमी आरजीक सपोर्ट केला? पळय, हांवें पयलूच डिसायड केल्लें हांव आर्टीक सपोर्ट करता म्हणून. आमी ऑलरेडी हें केल्लें. ना, जेन्ना आमी तुमकां पळय, सरपंचा लागून आमी कोणाक हें करना, आमी केन्नाय कितें हें करपाक शकताले. ना, जेन्ना आमी तुमकां स्टार्टिंगाक विचारला तेन्ना तुमी सांगला की तुमी इंडिपेंडंट आहात. हांव पण म्हाज्या लोकां कडेन उलयले शिवाय हांव तुमकां कांय सांगपाक शकलो नासलो. हांव लोकां कडेन उलयलो म्हाज्या आनी हांव डिसिजन घेतलें. पयलू म्हणजे तो आरजीचोच मेंबर आसा आनी आमचो आरजीचोच भुरगो जो सुशांत नायक आसा तो सारको कंटिन्युअसली आमच्या कडेन वावुरलेलो. पण तुमकां खबर आसा पंचायत इलेक्शनाक जाण खूब जाण बसता, थंय मातशें हें जालें. पण तो आरजी वांगडा आसा, पयलींच्यान आसा आनी आतांय आसतलो, फुडेंय आसतलो. सो तितून कांय डावट ना. आनी ते फाल्यां सगळ्यांनी मेळोन काम करपाक जाय. अशें न्हू की तो एक सरपंच आसतलो ते डेप्युटी सरपंच आसतले.
ते पंच आसतले आमकां सगळ्यांनी आनी कितलेशे भुरगे आसा ते वावुरलेले आसा तेंच्या सगळ्यांनी मेळोन पंचायतीक लावन काम करता. मॅडम तुमकां कशी दिसता डेप्युटी सरपंच बरें दिसता लोकांनी म्हाका सगळ्यांनी फुडें हाडटा सगळ्यांनी म्हाका काम करपाक जाय. तरी जोडून पळया सुरेश मध्ये राहा. ओके सुरेश मातसो पुढे यो. पुढे पुढे मस्त पुढे सुरेश आजोशी मांडूर पंचायत तुझे 7 वार्डांची पंचायत 4 तुझे कॅन्डिडेट फाटल्यान दिसता पंचायत फॉर्म केले तुवें कितें म्हणपाक खूब बरें दिसता कारण जे अपेक्षा केल्ली आमी जे काम केल्लें खूब जाण म्हणटाले पयशांचो जो दुर्वेव्हार आसा तो खुबसो केलो तशेंच मसल पावर खुबसो ट्राय केलो पण जे मतदार आसा ते आदोशी मंडूर पंचायतीचे जे मतदार आसा ते आमच्या वांगडा रावले. हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आमचे जितले कॅन्डिडेट आसा ते आनी कितले बसलेले तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता कित्याक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलो इन डेमोक्रेसी आनी ट्राय केलें आपणाचें बेस्ट दिलें की जाता तितले बरे आमी प्रयास करतले म्हणून. बट विनर थोडेच आसता आनी आमचे जे विनर आसा ते आमच्या वांगडा आसा आयज आनी जी आदोशी मंडूर पंचायत आसा ती आमी फॉर्म केल्ली आसा आनी परत एक इतिहास घडयल्लो आसा. मुद्दम सांगूंक सोदता कारण पयशे मोडना नासतना काय पयशे वाटनासतना बाकी सगळे पक्ष जावं बाकी सगळे जे कॅन्डिडेट आसा ते पयशे वाटून आपणाची हे सत्ता करपाक सोदता. हे परत एक लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा गोंयचे जनतेक दाखोवन दिल्लें आसा की असो चेंज जावपाक शकता म्हणून पयशे वाटनासतना. आनी आमचे जे भुरगे दीस रात एकटे गेल्लो तेंच्यांनी वावुरलेले तांकां खरेंच एक काळजांतल्यान हिनवासता कारण हांव पासून नासतना हांव एसेंब्लीन आसतना पासून ते भुरगे वावुरताले घराघरांनी पावताले आमचे जे इश्यूज आसा ते सांगताले. सो एक खूब बरें दिसता आनी एक बरी फिलींग येता कारण एक पंचायत विथआउट मनी पावर स्पेंडींग मनी पावर आमी एक पंचायत घडयल्या आनी ही पंचायत आसतली ती फुडल्या 5 वर्सांक आमी जे डेव्हलपमेंटल वर्क आसा जावं जे काम आसा जे पंचायतीचे आदोशी मंडळ पंचायतीचे ते आमी बरे भशेन करतले आनी म्हाजो जो एंटायर फोकस आसतलो तो हांगा आसतलो कारण आमी जाता तितले बरे भशेन ती चलोवंक शकता. हे 4 कॅन्डिडेट तुवें बशिल्ले काय खंयचो ओडचो बी पडला तुका इंडिपेंडंटांतलो? 4 आमचेच कॅन्डिडेट बट एक कॅन्डिडेट आसलो तो आमचो अपक्ष बसलेलो पण 4 आमचेच कॅन्डिडेट पण सगळे आमच्या वांगडा आसा आनी तेंच्यांनी पयलूच सांगलेलें की समज हांव पासून येयलो जाल्यार आमच्याच वांगडा आसतलो म्हणून आनी आमच्याच वांगडा आसतलो कारण आमकां चेंज करपाक जाय आसली आनी ही चेंज आमी केल्ली आसा. नंबर गेम हा तुमकां आता पंचायत फॉर्म हय 4 जाण आमची नंबर गेम आसा 7 मेंबरांची पंचायत तितून आमचे 4 ऑलरेडी जाल्ले आसा. मॅनिफेस्टो आसा पंचायती हय आमची स्मार्ट विलेज म्हणून मॅनिफेस्टो आसा आमी ऑलरेडी तो डिस्ट्रिब्यूट केल्लो आमी घराघरांनी पावयल्लो. आनी नांव जाणा तेजस्वी चंद्रकांत नायक हांव आदोशी मंडळ गोवा पंचायतीन बसलेलें म्हाजो वॉर्ड नंबर आहा 1. तुमी कोणाच्या पॅनलाचेर बी तशें काय इंडिविज्युअल रावले कशें कितें? आरजी हय रिव्होल्युशनरी गोवान्स त्यांच्या हेचेर आसले ते सपोर्टेड बाय आरजी. कितें म्हणपाचें आहा तूं जिखले फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट करतले? लोकां खातीर कितें सांग सगळ्यांक थँक्यू. कितल्या मतांनी भितर 144 144 हय. नाव कितें तुमचें? तेजस्वी चंद्रकांत नायक खंयचे वॉर्ड? वॉर्ड 1 मांडू हय आदोशी मंडळ आरजी आरती. हय एमएलए विरेश बोरकर. कितले जाण बनलेले आहात तिथे तुमचे? वॉर्ड 1 ना तू मांडू रे तुमचे पॅनल आहा 7 तुम्ही एकदम किती हय हय